नमस्ते, गुड आफ्टरनून. आजच्या ह्या धाकट्याच्या प्रेस कॉन्फरन्साक माझ्या वांगडा उपस्थित आसा आमचे वायस प्रेसिडेंट प्रशांत सर्वेकर, तसेच आदिवासी सेलाचे चेअरमॅन आमचे ओबीसीचे जनरल सेक्रेटरी भोलानाथ गाडी आणि हांव चेअरपर्सन ओबीसी डिपार्टमेंट UPCC. आयज ही धाकटी प्रेस कॉन्फरन्स हाडपाचें कारण म्हणजे तुमकां विस्तारान सांगपाक की कशा परिस्थितीन कशा भाशेन हे लोक आमच्या OBC ST SC समाजाक त्रासान उडयता, विक्टिमायज करता. इट इज टोटली क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी. हे तुमकां विस्तारान सांगतलें कारण आनी कशें कितें आहा तें. त्याच्या खातीर धाकटी प्रेस कॉन्फरन्स. सुरवात करताना जानेवारी 2020 एक पेटिशन फायल केल्लें आणि ते पेटिशन आमच्या OBCची जाल्यार 19 कम्युनिटीज ऑफ आवर OBC आणि ताका व्हडलो भाव म्हणटा ते भंडारी समाज. त्या भंडारी समाजाच्या प्रेसिडेंटान एक पेटिशन फायल केलें, रीट पेटिशन, की आमचे जे लोक आसा OBC ST SC तांकां PGन एडमिशन दिवचें. आणि हे पिटिशन हियरिंग गेल्ले आणि हियरिंग चलताना तेन्ना गव्हर्मेंटान ॲडव्होकेट जनरल त्यांनी सांगलें की पिटिशन तुम्ही विड्रॉ करा, आम्ही तुमकां ह्या 2021-22 तुमकां PGंतल्यान एडमिशन दितलें म्हणून. आणि त्या प्रमाणे तेचें आयकून ॲडव्होकेट जनरलाचें आयकून आमच्या समाजाच्या लोकांनी पिटिशन विड्रॉ केलें. आनी तेच्या फुडें पळयात तुमी कितें जालें तें. गव्हर्मेंट बाय पब्लीक हेल्थ अंडर सेक्रेटरी तृप्ती B मनेरकर, आता अंडर सेक्रेटरी बी असतात ते IAS ऑफिसर असतात, हुशार असतात, त्यांनी एक ऑर्डर पास केली, रिझर्वेशन ऑफ पोस्ट ग्रॅज्युएट सीट्स इन गोवा मेडिकल कॉलेज ST SC and OBCचे. आणि हेतून क्लियरली बरयलें, लेटर नंबर 5/10/20, that medical college to give reservation of postgraduate of SC, ST and OBC for the academic year 2001-22. The petition number 1292 of 2025 by Gomantak Bhandari Samaj in High Court seeking implementation of notification of 2007 and 2014 for reservation to OBC ST for the postgraduate GMC college was disposed of based on statement made by London Advocate General that the reservation policy will be implemented for PG course at the GMC from next year 2021-22. आता याच्यानंतर हे सांगल्यानंतर ते कितें जालें, मागीर खूब टायम हेच्यान डिले डेलायन करपाक लागले. आता 2007 and 2014 नोटिफिकेशन इट इज फॉर ST आणि SC समाजा खातीर. आता एक्चुअली हेंच्यांनी पळोवपाक जालें की बाबा हेतून रूल्स अमेंड जाला जाल्यार गव्हर्मेंटान डिसायड करूंक जालें, कॅबिनेट डिसिजन घेवंक जालें, नोटिफाय परत करूंक जालें अमेंडमेंट करून. गव्हर्मेंटान ते काय करूं ना, गव्हर्मेंटान ब्लायंडली काडले आणि हे तांकां ऑर्डर घातली, ऑर्डर धाडली टू द डीन ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज. आता डीन ऑफ मेडिकल कॉलेज घेऊन बसला आणि सुशेगाद रावलो तो. मागीर मदीं कितें जालें, मागीर तेंच्यांनी कितें केलें, 120 स्टुडंट म्हणजे कितें दिसता मालाफायड इंटेन्शन मेळोन सरकार करता अशें. 120 स्टुडंट तेंच्यांनी मिटिंग्स घेतली आणि वी ऑल्सो मिटींग घेताना तेंचे म्हणजे MBBS कोण भुरगीं शिकता ती जनरल कॅटेगरीची त्यांच्या लोकांनी मिटींग घेतली, त्यांचे पेरेंट्सांनी पेटिशन फायल केलें 125 लोकांनी. फायल पेटिशन हायकोर्ट सेम एज टू सेट असाइड फॉर कॅबिनेट डिसिजन अँड नोटिफिकेशन फॉर 100 रोस्टर फॉर रिझर्व कॅटेगरी. आता हे सेट असाइड करपाक तेंच्यांनी कोर्टान घातलें 125 लोकांनी. जाल्यार कोर्टान हियरिंग जाल्यार कोर्टान जालें की रुल्स अमेंड करूंक ना, 100 रोस्टराची डिसिजन घेवंक ना, जाल्यार तेन्ना ती सेट असाइड जाली आणि आमचे भायर पडले. जाल्यार गव्हर्मेंट कशी प्लॅनिंग करता पळय तुमी. हेल्थ डिपार्टमेंट, गव्हर्मेंट, आता चीफ मिनिस्टर आसा, बाकीचे लोक आसा, जाल्यार हेंच्यांनी तेची स्टडी करूंक ना. एक्चुअली IAS ऑफिसर आहा तेंच्यांनी स्टडी करूंक जालें की बाबा एक काडटाना ऑर्डर काडटाना वी वूड हॅव सीन दॅट 2007-2014 नोटिफिकेशन त्या खंयच्या बेजीसचेर आहा, रुल्स अमेंड करपाची गरज आसा, 100 रोस्टर इम्प्लिमेंट करपाक कॅबिनेट घेवपाची गरज आसा, तेंच्यांनी करूंक ना. आता ही गोष्ट अशी जाली हांगा उरली. आता परत येयले 2021-22 गेलो, आता 2022-23 आता एक तेन्ना तेंच्यांनी एक पब्लीक हेल्थ ऑफिशियल गॅजेट घातलें
दिस इज गॅजेट एक्स्ट्रॉनरी ऑगस्ट 2023. आणि यांच्यानी तेतून डिटेल्सान बरयले की आमच्या लोकांक इन केस ऑफ एनी seats remain vacant due to non-applicable eligible candidate belonging to ST, SC, OBC, EBS category, the same shall be offered to candidate from general category. The order of merit of admission postgraduate degree shall be based on the state-wise merit scheduled by the eligible applicant at the national eligibility entrance test exam, NEET, PG for the concerned academic year. आणि म्हटलं की 2% SC 12% आणि ST 27% म्हणजे 41%. जाल्यार यांच्यानी तेन्नाय प्रोसिजर लॅप्स केलो आणि कितें केलें यांच्यानी की नोटिफिकेशन काडटाना मेरिट बेसिसाचेर काडलें. म्हणजे आमच्या लोकांक परत PG 100 पॉयंट रोस्टराचेर चान्स पडोंक ना. जाल्यार कावन्सिलींग स्टार्ट जालें जाल्यार फर्स्ट राउंडाचेर जितले क्लिनिकल सीट्स आहा 64 आहा ती 34 क्लिनिकल आणि 34 नॉन क्लिनिकल. क्लिनिकल तुका सर्जन येयलो, MD येयलो, ऑर्थोपेडिस्ट येयलो, आय स्पेशलिस्ट येयलो, ENT स्पेशलिस्ट क्लिनिकल आणि नॉन क्लिनिकल ती लॅबोरेटरी बाकी. जाल्यार फर्स्ट राउंडाचेर तेंच्यांनी 34 घेतले आणि आमच्या लोकांक सीटूच दिवंक ना. वेळार तेन्ना आमचे लोक जाय आसलेले तेंचे नॉन क्लिनिकल तांकां अप्लाय करूंक जाय तितले थोड्यांनीच घातले. इतुले 16 आहले तेंचे 9 घातले, बाकी 7 घालूंक ना. STचे 7 घालूंक ना आणि SCचे कोणी घालूंक ना. म्हणजे ते आर डिप्रायड, तेन्नाय आमकां डिप्रायड केले. म्हणजे गव्हर्नमेंट पळय सेकंड अटेम्प्ट कसो आमकां त्रासाक उडयता. आणि ही केस तेचेर विस्तारान गेले जाल्यार तितून SC आणि ST कमिशन आले तेंच्यांनी एक केस फायल केली आणि ती केस तेंच्यानी अपील केली. कित्याक हेतून एक मुवमेंट जाल्लो, हेल्थ डिपार्टमेंटान डिनान एक लेटर मूव केल्ले आणि ते लेटरान तेणी कितें बरयलें की आमी हेंकां जर सपोज ह्या रिजर्व कॅटेगरी आणि ST समाजाच्या लोकांक दी Dean is entered in the form of letter and stated that the quality of service will be effective if SC, ST category is allowed. म्हणजे कशें बरयलें तेंच्यांनी, कशी गेम तयार केली पळय तुमी. आणि एक्चुअली ही इज नॉट अलाउड. गव्हर्नमेंटान ऑलरेडी अप्रूव केल्ले आहा 100 पॉयंट रोस्टर आणि तांकां SC, ST समाजा खातीर पोस्ट ग्रॅज्युएट दिवपाची. जाल्यार हेचेर विस्तारान म्हाका दिसता आमचो आदिवासी चेअरमॅन ते विस्तारान तुमकां एक्सप्लेन करून सांगतलो. एट द सेम टायम तेणी रिकमेंडेशन केल्लें. Commission for the recommended department inquiry shall be instituted against the dean of the Goa Medical College to ascertain under which authority dean of medical college wrote a letter to under secretary health. म्हणजे कशी गिमिक केले पळय हेंच्यांनी. हिंगासर सुद्धा आमकां तेंच्यांनी कॉन्सिक्वन्सी केली आणि तेणी लेटर घातले आणि हे घालचे पडटले ते घालून पडले. एक्चुअली इज नॉट अलाउड. एक्चुअली आमकां गव्हर्नमेंटान दिवपाक जाय. जाल्यार हेंच्यांनी कशी आयडिया केली पळय, तुमी नोटिफिकेशन काडले, तुमी लेटर घातले, तेजेर मागीर तेंच्यांनी ही ऑर्डर केल्या. आतां तेचेर रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करूंक ना गव्हर्नमेंटान. एक्चुअली रिकमेंडेशन गव्हर्नमेंटान एक्सेप्ट करपाक जाय आणि इन्क्वायरी करपाक जाय. गव्हर्नमेंटान करूंक ना कित्याक मेळोन जुळोन करता, कितें हात मेळोन म्हाका दिसता प्लॅनिंगेचेर आहा सगळे सेटिंगेचेर आसा. आणि तेन्ना एक सेकंड टायम आमकां अशें त्रासान उरले तेंच्यांनी हे केलें. आतां थर्ड टायम आमी आमचे ऑपोजिशन लिडर व्हिडिओ लेमॉक आणि बाकीच्या ऑपोजिशनाक लोकांक सगळ्यांक वचून मेळ्ळे आणि आमी सांगलें आमचो इश्यू घेवपाक जाय. कित्याक 2 वर्सां आमकां फटयता. आतां परतूय आमकां फटयतले. त्या संपर्कान म्हाका दिसता हेणी तेचेर क्वेश्चन घातलेलो आमचो क्रूज ऑफ आम आदमी पार्टी. तेणी म्हणटा गव्हर्नमेंट इज अवेअर दॅट नो रेसिडेंस फॉर ST, ST is provided for admission Goa NEET with post graduate program for Goa Medical College. गव्हर्नमेंटान कितें सांगलां तेका की 29/3/2023 गव्हर्नमेंट has constituted a committee wide to study and consider the view of the stakeholder. तेचेर ते केलें. तेच्या त्या इश्यूच्या नंतर आमच्या युरी आलमान आणि तेका सपोर्टेड बाय एडवोकेट कालूस अँड हेल्थन आणि बाकीच्यांनी म्हाका विजय आसलो भितर सगळ्यांनी. जाल्यार तेंच्यांनी इश्यू घेतले तेन्ना ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस ऑन द 4th of 8th issued notification in this week. Chief Minister issued दिले on the 4th of 4/8/2025. आणि त्याच्यानंतर आम्ही त्याला लेटर केले आणि वी आर सबमिटेड लेटर OBC डिपार्टमेंट आमच्या. आणि आम्ही लेटर करताना दिगंबर कामतीक केले, रमेश चवळकराक केले, सुभाष शिरोडकराक केले, वेलफेअर मिनिस्टराक केले, सगळ्यांक केले की बाबा तुम्ही इश्यू कित्याक घेना. आणि वी हॅव बीन फॉलोईंग दॅट इश्यू. जाल्यार तेन्ना कितें केलें हेंच्यांनी डिले केले.
हेंच्यांनी डिले केले कित्याक कावन्सिलिंगेची डेट आसता ती तरी आमच्या कृपेन फुडें वचपाक लागली ती. एक्चुअली नोव्हेंबरान आसता, ऑक्टोबरान नोव्हेंबरान आसता ते फुडें वचपाक लागले. आर्टिस्ट फुडें मागीर आमी प्रोटेस्ट केलो. आमी आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट केलो की बाबा हे कावन्सिलिंग जावच्या पयलीं तूं 100 रोस्टर नोटिफिकेशन कर कित्याक तूं प्रॉमिस केला म्हणून. आतां तेणें ऑगस्टान प्रॉमिस केलें, केन्ना पर्यंत लागलो? ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर 5-6 म्हयने अशेंच गेले तेजे. जाल्यार ते करून कावन्सील डेट ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेजींतल्यान ती कावन्सील डेट येता. आनी ती कावन्सील डेट जाल्या नंतर परत हेच लोक प्लॅनिंग केले लोकांनी परत पेटिशन घातलें हायकोर्टान. आनी हायकोर्टान मेंटेन केलें की बाबा स्टेटस को मेंटेन करत जी तुमी नोटिफिकेशन काडला हें 2023 ते मेंटेन करचें आनी परत 100 पॉयंट रोस्टर कॅबिनेट आनी नोटिफिकेशन काडून तुमी शकना कित्याक ती व्हडली प्रोसेस जातली स्टार्टींग. दिस इज थर्ड टायम तेणें कशी प्लॅनिंग करून आमची मारली. म्हणजे इट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरन्सी. हेचेर एक्चुअली इन्क्वायरी जावंक जाय, पेनल्टी पडोवंक जाय कित्याक दीस आर ऑल ऑफिसर्स एंड गव्हर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन दीस. आमच्या ST SC समाजाचे जे 80% लोक आसा तेंचेर एज्युकेशनाचेर अन्याय करीत आहाय आनी हांकां कोण विचार बी ना. जाल्यार हें जालें तेंचें आतां तुमी फुडें विस्तारान तुमकां सांगता. ह्या गव्हर्नमेंटान परत 28 जानेवारी 2026 28 जानेवारी म्हाजो बर्थडे म्हणल्यार आमकां बर्थडे कितें गिफ्ट दिता ह्या गव्हर्नमेंटान कितें केलें? कॅबिनेटान डिसिजन घेतलें की आपूण PG एडमिशन OBC ST SC समाजाच्या 100 पॉयंट रोस्टराचेर घेतलें तेणी. आतां पळय आतां केन्ना 28 जानेवारी 26 जाल्यार आयज खंयचो जाल्यार मार्च जाला तेचेर कांय आवाज ना उलोवप. नोटिफिकेशन काडूंक जाय आसलें तेणी विस्तारान. एक्चुअली नोटिफिकेशन काडूंक जाय आनी ती फायल रुल्स अमेंडमेंट करपाक गोवा मेडिकल कॉलेजीन गेलें डिना कडेन. हांव कालूच वचून डिनाकूय लेटर केला, चीफ मिनिस्टराकूय लेटर केलें की बाबा हेचेर तूं कितें एक्शन घेता काय म्हणून. चीफ मिनिस्टराक मेमोरेंडम दिला आनी डिनाकूय दिला. आनी डिना कडेन काल गेल्लो हांव ताका सांगपाक जालो तो मेळूंक ना तोंडपाक तेजी मिटींग आसली कांय कारणां खातीर. जाल्यार 1 म्हयनो जालो ही फायल मोर्गान तेंच्यार दवरला. म्हणजे दे सी द प्लॅनिंग ऑफ दीस पीपल. म्हणजे ते कशे त्रासान उडोवपाक सोदता आमच्या लोकांक. थर्ड टायम 4th टायम तेणी केलें पूण नोटिफिकेशन काडूंक ना आनी फायल रुल्स अमेंडान थंय दवरला अमेंडमेंट करपाक. तो केन्ना धाडटलो नाजाल्यार तो आनी कितें प्लॅनिंग चिंतलो. म्हणजे लास्ट टायम जे डिनान केला शिवानंदान कसो नोट घातलो तो नोट घालपाची प्लॅनिंग आसतली. म्हणजे खंय ना खंय हेंची प्लॅनिंग अशी आहा. प्लॅनिंग ग्रूप मेळ्ळेलो आसा आनी सगळें सेटींग आहा भितरल्यान. आनी भायल्यान आयकूंक गेल्या काडटा की हे डिस्ट्रिब्यूट करता मागीर सेलिब्रेट करता ह्या फावटी त्रासान उडयले खाया पेडे. म्हणजे ST SC समाज OBC समाजा खातीर जे अन्याय करीत आहा कंटिन्यू. जाल्यार आतां 1 म्हयनो जाल्यार फायल ती मोर्गान पडल्या अशें दिसता म्हाका. तेचेर कांय इन्क्वायरी ना. आतां परत बाय एप्रिलान फर्स्ट ऑफ नीट रेजिस्ट्रेशन सपोज स्टार्ट जातले तेन्ना मागीर परत कोण कावन्सिल पिटिशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्टेड नाल्यार कावन्सिलाच्या टायमार कावन्सिलिंग आसतना तेन्ना. सो दीस इज ऑल टोटली प्लॅनिंग. जेन्ना युरी बाबान जेन्ना 0 ओवर्साचेर इश्यू घेतलो असेंब्ली 4 दीस पयलीं तेन्ना तेणी क्लियरली सांगलें बाबा तूं प्रॉमिस केल्ली आमकां 4th of August 2025 तूं काडटा म्हूण नोटिफिकेशन. आजून काडूंक जाल्यार कितें चल्लां तुजें? तो कितें सांगता चीफ मिनिस्टर? प्रोसेस इज गोईंग ऑन. वायट खंय दिसता. काल कोण तरी म्हाका दिसता राजेशान कोण तरी कविता बरयली कितें तरी ती मराठी म्हणजे जगला जो जगला लोकांकरिता जगला तो चांगला उद्योग आनी जो स्वता खातीर जगला तो वाया गेलो. म्हणजे चीफ मिनिस्टर वाया गेलो जाल्यार आतां 4 कंटिन्यू वर्सां 6 वर्सां तो आमकां पटयता आनी प्लॅनिंग सेटींग करता. म्हणजे तूं वाया गेलो चीफ मिनिस्टर. तूं ह्या लोकांचे इश्यू घेवपाकूच सोदना, हेल्प करूंक सोदना. तूं म्हणटा आमचा सरकार लोकांच्या दारी. अरे आमचे OBC ST SC EWS समाजाक तूं भारी जाला. तूं आमच्या लोकांचेर भारी जाला. म्हणजे तुका कांय करपाचें ना. जाल्यार हे पेंडींग दवरलें तेणी. आतां हे फोटोवंक सोदता म्हाका दिसता फोटेजले ते आज सभा एडवोकेट P. विल्सन तेणी एक पेटिशन फायल केलें सुप्रीम कोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टान मागीर ते मद्रास कोर्टान येयले आनी मद्रास कोर्टान तेचेर हें केलें
लँडमार्क रिमार्क म्हटलं तेजेर. आणि हे जेन्ना पास जाले अप्रूव जाले तेन्ना प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपूण मागीर तेणी एक मिटींग घेतली तेणी. आणि मिटिंगेन त्यांनी सांगलें की 27% रिजर्वेशन ओबीसी, 10% रिजर्वेशन फॉर इकॉनॉमिक रिकॉर्ड सेक्शन आणि बाकीचे आपल्याला 5,500 स्टुडंट्स विल बेनिफिटेड. गव्हर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोवाइड ड्यू रिजर्वेशन बोथ बॅकवर्ड कॅटेगरी आणि डेबेस्ट कॅटेगरी. हे तेंच्यांनी 29 जुलै 2021 ऑल इंडिया मेडिकल कोटान आमचे गव्हर्नमेंट दिता ST, SC, OBC. खाली गोवा गव्हर्नमेंट कित्याक डिनाय करता? गव्हर्नमेंट आमचे गव्हर्नमेंट आमचे गोंयचे लोकांचे गव्हर्नमेंट आमी गव्हर्नमेंटाचे लोक ओबीसीचे 80% पण बाकी तुम्ही आम्ही टॅक्स पे करता, इन्कम टॅक्स पे करता, GST पे, बारीक बारीक गोष्टीचे आमच्या पैशांचेर तुम्ही भायल्या लोकांक दिता ऍडमिशन आणि आमच्या गोंयच्या लोकांक तुम्ही कित्याक डिनाय करता? सो गंभीर गोष्ट आसा साहेब. एज्युकेशन इज मस्ट. आजच्या परिस्थितीन एज्युकेशन जाय आमकां. आयज खंय पावला कितें पावलें स्टायर ऑफ इन गोल्ड. आणि पयलीं आमचे लोक कितें येवंक शकताले लग्नाचे बीन टायमार आनी म्हणटाले आमी डिस्कस करताले 5 तोळे दी 10 तोळे दी. आयज ती परिस्थिती ना. म्हणजे एज्युकेशन वील गिव रिस्पेक्ट इन द कम्युनिटी आनी इन सोसायटी आनी तुमच्या घरान फॅमिली. जाल्यार आमचे लोक सपोज शिकले MD जाले तर पोस्ट ग्रॅज्युएट जाले ते क्लिनीक उगडू शकतले, गांवागांवान लोकांची सेवा करूंक शकतले. जाल्यार आमकां हे परत हे करता तेजेर आमी ठरयला फुडले आमी चॉकआउट करतले कशी प्लॅनिंग करप कितें करप ते. बट वील नॉट लीव दीस इशू कम इन कन्क्लुजन, लॉजिकल कन्क्लुजन. आमचे दुसरे गोष्ट आहा की आमी ST समाजाचे लिडर आसा रमेश तवाडेकर आहा, गणेश गांवकर आहा, गोविंद गावडे कित्याक इशू घेना? यांच्यानी इशू घेवंक जाय न्हू. कित्याक ह्या म्हणजे ऑलमोस्ट 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी जरी न्हिदो नाका आणि एका विचारा बाबा केन्ना आमकां तुमी आमच्या लोकांक वयर काडून आमच्या भुरग्यांक PG एडमिशन करतले आमचे भुरगे शिकलेले तुमकां नाका म्हणजे ज्या लोकांक आमचे शिकलेले नाका आनी खाली यूज करप झेंडे घेवप आनी बाकीचें काम करप. जाल्यार तशेंच आमचे ओबीसीचे MLA मिनिस्टर आसा, सुभाष आसा, दिलखंड आसा, MLA बाकीचे लोक आहा तांकांय अपील करता तुमी कितें चलयला, तुमी कितें करूंक शकता. जाल्यार आमी फुडलो चॉकआउट करतले कितें प्रोग्राम. जाल्यार आमचे बाकीचे ओबीसीचे आसा दामू नायक पार्टीचो प्रेसिडेंट आहा, अलायन्स पार्टनर दवलीकर आहा, हे लोकांनी ओबीसी आणि ST SC समाजा खातीर कितें केलें तें सांगचें. हांव तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता इतलीं वर्सां तुमी गव्हर्नमेंटान आसा, इतलीं वर्सां सत्ता चलय जाल्यार आमच्या लोकां खातीर तुमी कितें केलां हे तुमी विस्तारपणान. आमी वी आर नॉट अगेन्स्ट जनरल कॅटेगरी. आमच्या लोकांक 41% दिता, तुमकां 59 तुमकां मेळटा. आमी तुमचे रायट मागला, आमचे कॉन्स्टिट्युशनल रायट, आमची सोशल जस्टिस, आमचे डेमोक्रेटिक राइट, आमचे लीगल राइट आम्ही मागता. हम भीक नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे. जाल्यार गव्हर्नमेंट आमकां कित्याक दिना ह्या विस्ताराचेर फुडें आमी हे करतले. एट द सेम टायम हांव मनांतल्यान आनी काळजांतल्यान आमच्या ओबीसीचे ST SC समाजांतल्यान आमचे युरियल आलेमाक थँक म्हणटा. कित्याक टायम एंड अगेन आमी जेन्ना जेन्ना ताका मेळ्ळे पिटिशन दिलें हो इशू तेणी एसआरबीन हाडलो. एट द सेम टायम आमचे अलायन्स पार्टनरांनी आमकां सपोर्ट केलो. आमचे एडवोकेट कालूस बाबान सुद्दां आमकां विस्तारान फोन करून खुबदां इशू विचारले आमकां कशें कितें आहा तेणी. मागीर एल्टन बाबान इवन हे लोक एक्चुअली आमचे ना लोक पण ह्या लोकांनी आमकां सपोर्ट केला. जाल्यार आमचे लोक कितें न्हिदलेले आहा तुमी खाली वोटींग घेवप तेंचे आनी विस्तारान जिखून येवप आनी मिनिस्ट्री घेवन मजा करप. आज चीफ मिनिस्टराच्या सुद्दां वाठारान सगळ्यांक गेल्यार वोटर्स आमचे लोक ना जाल्यार ह्या लोकांनी कित्याक विचारप ना. बेश्टी आमची फकाणां करिता. एक आमकां कितें म्हणटा तेजी क्रिमिनल हेची प्लॅनिंग आसा. दिस इज डुईंग बाय ब्लॅकमेलिंग. म्हणजे लोकांक आमचे कशें फटवता तुमकां सांगलें आसतलें 4-5 इटी. तुमी सुद्दां तेचेर जाय स्टडी करपाची गरज आहा. आनी यू आर द मेन पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी. जाल्यार ह्यो इशू हाडपाचो गरज आहा आमच्या लोकांक. आमच्या ओबीसीच्या ST SC आनी EWS लोकांक PW लोकांक एडमिशन आनी तांकां PG एडमिशन मेळपाची गरज आहा. तांकां जो पर्यंत तुमी चान्सूच दिना ते वयर कशें सरतले. आणि ST समाज आणि SC समाजाबद्दल त्यांनी बरयलें की हेंचे वंचित आमच्या लोकांक वंचित करतात. आंबेडकर SC समाजाचे लोक पण त्यांनी PG इकॉनॉमिक्स केले. आयज मोठे पोजिशन आहा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ST समाजाचे.
आनी तुमी आमच्या लोकांक सतोवंक सोदता. हांव आतां म्हाका दिसता मागता आमच्या जल्मी बाबाक की तुमी विस्तारान फुडलें सांगचें. तर आमच्या तुम्ही आता सगळे डिटेल्स कितें आसा तें आयकले. हांव म्हणू की आज कितें परिस्थिती जाल्या की रिजर्वेशन म्हटलें की सगळे जाण तुटून उठटा आनी अटॅक करपाक सोदता. रिजर्वेशन्स हो कॉन्स्टिट्युशनाक येवपाचें कारण कितें आशिल्लें तर रिप्रेजेंटेशन टू द ओरिजिनल पीपल. आता हे प्रश्न कित्याक केलो रिजर्वेशन दवरपाचो की ह्या देशाचेर जवळ जवळ 1200-1300 वर्सां ह्या देशाच्या लोकांचेर अत्याचार आनी अन्याय जाल्ले. आर्यस लोकांनी 1200 वर्सां गुलामी केली. मागीर मुघल आयले 331 वर्सां राज्य केले. मागीर ब्रिटीश आयले, गोंयांत पोर्तुगीज आयले. अशें करून आमच्या ओरिजिनल लोकांक ह्या भारतीय लोकांक डिप्रायव केले, चिड्डून दवरले. आनी हेंकां परत ह्या लोकांक वयर काडपा खातीर, ह्या लोकांक फुडें हाडपा खातीर, ह्या देशाक स्वातंत्र्य मेळपा खातीर महात्मा गांधी, नेहरू, वल्लभभाई पटेल, सुभाषचंद्र बोस आनी डॉक्टर आंबेडकरान ह्या देशाची धुरा सांबाळली आनी ह्या देशाक स्वातंत्र्य केले. स्वातंत्र्य केले नंतर आमकां एक बरें कॉन्स्टिट्युशन मेळ्ळें जे सगळ्यांक समान अधिकार, समान हक्क, समान न्याय म्हणून सगळे सिटीजनांक इक्वल ट्रीट करपाचें कॉन्स्टिट्युशनान प्रोविजन केलें. पण हांव ह्या सरकाराचे डीन जे डॉक्टर बांदेकर आसात, शिवानंद बांदेकरान जे रिपोर्टान म्हटलें हांव सामको अजाप जालो हो खंयच्या काळांत वापरता काय म्हणून. आनी हेका डीन जावपाचो खरें मात्तूय अधिकार नाशिल्लो आनी त्या मनशाक हांच्यांनी त्या पदाचेर बसयलो. तो कितें बरयता आपल्या रिपोर्टान की in that letter stated that quality of services will affect if SC/ST category is allowed for the PG post. आता खंयच्याच पोस्टाक, रिझर्व पोस्टाक, एज्युकेशन सिस्टमाक कोणूच मागनात की आमकां तुमी पास करात म्हणून. आमकां पास करपाक म्हणून आमी तुमचे फावर मागनात किंवा प्रोविजन ना. फक्त सीट प्रोविजन दवरलेली आसा की सगळ्यांक समान अधिकार आनी समान इक्वल रायट्स मेळपा खातीर दवरलेले आसा. तर हो डीन इतलो कमेंट करतात आनी तेका सरकार प्रोटेक्ट करता. खरें तर हाजेर मोठ्या प्रमाणात म्हणजे एट्रॉसिटी एक्ट अंडर एका अरेस्ट करपाक जाय. एका आतां तो ना पण तरी पण जे तेणें कर्म केलां, जे कर्मकांड केल्ले आसा तेच्या खातीर तेका भितर उडोवपाकूच जाय. तर हे कित्याक घडटा तर बीजेपी पार्टी जी आसा, बीजेपी आनी RSS जे आसा ते ह्या देशाचे कॉन्स्टिट्युशन मानना. बीजेपी ही RSSची ब्रँच आसा. RSS कितें मानता मनुस्मृती मानता. मनुस्मृती म्हणजे कितें चातुर्वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास म्हणजे कितें डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन कित्याक करता जात आनी धर्मा भितर आनी तांचे सरकार ह्या देशाचेर परत आयिल्लें आसा. म्हणूनच राहुल गांधीन भारत जोडो यात्रा काडून ह्या समाजाक डिस्क्रिमिनेट करपाचें हे बीजेपी सरकार करता म्हणून एक मोठो मुवमेंट केलो आनी ताचे आज थोडे फार लोक जागृत जावन परत लोकांक कळून आयिल्ले आसा. सो हे जे सरकार आसा हे डिस्क्रिमिनेशन करणारे सरकार आसा. हे कॉम्युनल सरकार की हे जे सरकार आसा हे सुरवातीपासून आमकां म्हणजे जॉब्स आमची प्रायोरिटी आमची भरून घेयना. खंयच्याच पोस्टाचे किंवा खंयच्याच तेजी इन्क्वायरी करनात. लोक आमी पिटिशन सुद्दां हायकोर्टान घातलेलें आमचो बॅकलॉग उरला SC आनी ST OBCचो ताचेर कांयच एक्शन घेनात. अशा प्रकारचे डिस्क्रिमिनेशन करून आमकां डिप्रायव करपाक सोदतात आनी हे कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स आसात ते हे आमचे हे जे प्रेझेंट सरकार आसा ते आमकां वगळपाक सोदता आनी परत एकदां आमकां ते परत फाटी दवरून परत आमकां त्या अनएज्युकेटेड करून आमकां गुलाम करपाक सोदतात. ताका लागून आमी हे प्रेस माध्यमांतल्यान डिमांड करतात की हे डिस्क्रिमिनेशन स्टॉप करात
आणि जे पीजी पोस्ट आसात ते ताबडतोब भरात आणि हो जो डीन इलिजिबल ना ते हे जातले तो कितें म्हणटा की क्वॉलिटी सर्व्हिस दिवपाक शकचो ना म्हणटा हाची इन्क्वायरी करात. क्वॉलिटी सर्व्हिस म्हणजे कितें हांगासर जेन्ना आदिवासी लोक आशिल्ले जो 1300 वर्सां पासून तर मेडिसिन तर हांगासरले लोक दिताले. हांगासरली शेतां भाटां कुळागरां जे सगळी सिस्टम जी इरिगेशनची एग्रीकल्चर सिस्टम ह्याच लोकांनी केले. तर तूं काल पयर येवन कोणाक सांगता क्वॉलिटी दिवपाक शकना म्हणून? तूं कोण हांगासरलो? तुका ह्या देशाक रावपाचो ना तर तूं कित्याक ही सर्व्हिस आमची घेतली? ह्या लोकांच्या टॅक्साचे प्रायसाचे टॅक्साचे हे तूं कित्याक सर्व्हिस दिली आनी तूं कित्याक जो मोठो जाला व्हडलो? हेका पयलीं भायर मारपाचो आसा, हेजी हेका भितर उडोवपाक जाय असो आमचो डिमांड आसा. ओके. आता तुम्ही सांगा की डीनान अचानकची टिप्पणी केली असं की ह्याला